शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। बोलो बोलो भारत माता की जय। आज आम्ही वास्को हांगा छत्रपती संभाजी महाराज हांचेर आधारित छावा ह्या मुवीचें हांगा स्क्रिनींग दवरलां आनी हो आज पयलो शो आसा आनी वास्कोकारांक आमी हो फ्री दाखोवपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा। अशेंच एक दोन आनी शोज आमी करपाचो म्हणजे सोमारा आनी एक बुधवारा अशे 3 दीस आमी हो शोज दवरपाचे करतात। आनी छत्रपती संभाजी महाराज हे कोण आशिल्ले तांची कितें तांची गाथा आशिल्ली हे खूब जाणांक खबर आसा पूण जांकां खबर ना आमी सदांच छत्रपती शिवाजी महाराज हांची वीर गाथा आमी आयकत आसतात आनी खंय तरी छत्रपती संभाजी महाराज हांचे वीर गाथा तितल्यो आमी आयकपाक मेळना पूण हे चित्रपट येवन आमकां सगळ्यांक तांचे एक आमकां दृश्य पळोवपाक मेळ्ळें म्हणजे एक थोड्यो गोष्टी ज्यो आमकां पसून खबर नाशिल्ल्यो त्यो चित्रपटाच्या मार्फतांतून आमकां कळ्ळ्यो आनी ते लोकां पर्यंत पावचे म्हणजे जे फॅक्ट्स आसा जे हे आसा खरो जाल्ल्यो घटना आसा आमचे पुर्वज कोण आमचे शूरवीर कोण जाणें आपल्या राष्ट्रा खातीर आपल्या धर्मा खातीर त्याग दिलो हे कोण शूरवीर आशिल्ले हे दाखोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा। एकदां वायट दिसता की आमच्या धाकट्या भुरग्यांक जेन्ना ती आमकां केन्नाय विचारता छत्रपती संभाजी महाराज कोण आशिल्लो तेन्ना आमकां उत्तर नासता म्हणजे तांकां अजून पर्यंत तांकां खबर ना हे आयकून पसून वायट दिसता कित्याक कारण आज हिस्ट्री बुक्सांनी तांचो उल्लेख केल्लो ना म्हणजे मराठ्यांचेर एकूच पॅरेग्राफ आनी मुघलांचेर नाल्यार ब्रिटिशांचेर म्हणजे 7-7, 8-8, 9-9 धडे अशे दिल्ले आसा आनी त्या खातीर हे आपल्या भुरग्यां भितर दाखोवप आमच्या भुरग्यांक आमचे शूरवीर कोण आशिल्ले जाणें आमच्या राष्ट्रा खातीर आमच्या देशा खातीर त्याग दिले हे सगळे पळोवपा खातीर आज तांकां एक शो दवरिल्लो अशे 3 शोज आमी दवरतले आनी काळांतरान हो विशय बसून एखाद्या फुडल्या एसेंब्लीन हांव म्हणपा आसा की आज आमचे जे मराठे आसा नाल्यार आमचे शूरवीर आसा हांचेर एकूच पॅरेग्राफ कित्याक आनी चड पॅरेग्राफ कित्याक ना आनी जाणें आमचेर अत्याचार केलो नाल्यार जाणें आमचेर जो ब्रिटीश आसूं मुघल आसूं नाल्यार फ्रेंच आसूं तांचेर 7-8, 8-8 धडे हे कित्या खातीर हे डेफिनेटली हांव प्रश्न मांडटलो आनी तो आमचो एसेंब्लीन म्हाका दिसता हाजो फेवरेबल आमकां आन्सर मेळटलें आनी ते इम्प्लिमेंटूय जातले। आमचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे तर ते करतलेच पूण तांकां देव बरें करूं म्हणटा की छावा मुवी सगळ्या पर्यंत पावचो हाज्या खातीर तांणी तो टॅक्स फ्री केलो आनी त्या खातीर खुबशे लोकांक आज ते पळोवपाक मेळ्ळें ही एक बरी गजाल आसा आनी हांव सगळ्या लोकां कडेन मागतां जे ह्या शोन पसून येवपाक मेळना आनी मुद्दम झॅड स्क्वेराक हो शो लागिल्लो आसा आमचो धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज कोण आशिल्ले छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुत्र आशिल्ले ते आसाच पूण तांची वीर गाथा कितें ताणें आपल्या धर्मा खातीर कितें कितें केलें ताणें कितें त्याग केलें हें सगळें पळोवपाक आमकां सगळ्यांक संदी आसा आमचे हिस्ट्री आमी विसरपाक जायना आनी त्या खातीर हो शो आज दवरिल्लो आसा सगळ्यांनी तो मोठ्या हातून पळोवचो।